हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें। वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो। तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा। हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात। हैदराबाद गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिन लायव्हांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। ह्या न्यूज रूम बुलेटिन लायव्हांत दर दिसा घडपी घडणुकांचो आमी नियाळ घेता। आयच्या दिसा खंयच्यो खंयच्यो घडणुको घडल्या त्यो जाणून घेवया। सगळ्यात पयलीं या न्यूज एंकर गौरीश हाचे कडेन आनी ताचे कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाच्यो म्हत्वाच्यो अपडेट्स। अभिनंदन लोढा ह्या ग्रुपान ज्यो वादग्रस्त जायराती केल्ल्यो गोंयांत तितून गोंयकारांच्यो भावना दुखावल्यो आनी तेजे वयल्यान गृह खात्यान तांकां आदेश दिल्लो की ह्यो जायराती ज्यो आहा त्यो फाटीं घेवच्यो म्हणून। सो हाचेर अभिनंदन लोढा ग्रुपान गृह खात्या कडेन माफी मागिल्ली आसा। ह्या जायरातींनी अशें नमूद केल्लें की कॉन्करिंग गोवा म्हटल्यार गोंय ताबीज करपाचें। भारतीय जवानांनी खंय पोर्तुगीजां कडल्यान गोवा आमच्या ताब्यांत केलो, ताका लागून आतां गोंयचेर आमचें राज्य अशें ह्या जायरातांचो खंय तरी अर्थ लागतालो आनी तेचेर गोंयकारांचे सेंटिमेंट दुखावल्ले। तेचेर हे वादग्रस्त जे होर्डिंग्स किंवा ज्यो एडवर्टायजी सगळी कडेन ज्यो पसरिल्ल्यो तो फाटीं घेतिल्ल्यो आसा आनी ताचेर तांच्यांनी माफी मागिल्लेली आसा। सुज्यवाल घोष हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आसा, तांच्यांनी माफी पत्र गृह खात्याक बरयल्लें आसा। त्याच बरोबर केजरीवाल जे आसा तांकां 177 दिसां उपरांत आतां सशर्त जामीन मंजूर जालेलो आसा। 10 लाखाच्या हमीपत्राचेर तांकां हो जामीन मेळिल्लो आसा। पण ते दिल्लीचे मुख्यमंत्री आसून लेगीत खंयचे सरकारी डॉक्युमेंट जे आसतले ताचेर ते सय करपाक शकना अश्यो कांय अटी तांकां घातिल्ल्यो आसा। त्याच बरोबर ज्या ज्या वेळार कारवाई आसतली त्या त्या वेळार तांकां हजर रावपाचे अश्यो अटी तांकां दिल्लेल्यो आसा। अश्यो 2 बातम्यो आसा। गौरीशान आमकां 2 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा। आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार दिवचल शारांत परत एक फावट देवळां फोडपी टोळी सक्रीय जाल्या। बिरेस्तारा मध्यान रातीं शारांतल्या भितरली पेट वाठारांत आशिल्लें शिवलिंग देवूळ फोडपाचो प्रकार घडलो। चोरांनी देवळांतली फंडपेटी फोडून रोख रक्कम फारायली। फुडें या सब एडिटर उत्तेजा कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाचे अपडेट्स। इको सेन्सिटीव झोन ह्या मुद्द्या वयल्यान आयज म्हावशे पंचायतीची खास ग्रामसभा आपयली। मात ह्या ग्रामसभेक ग्रामस्थांनी हाजेरी लावूंक ना। ह्या ग्रामसभेक ग्रामस्थांचो उणो प्रतिसाद लाभलो। फकत 5 ग्रामस्थांनी ह्या ग्रामसभेक हाजेरी लायली। वट्ट 4,500 लोकसंख्या आशिल्ले ह्या पंचायतीच्या ग्रामसभेक लोकांनी उणो प्रतिसाद दिलो। आनी नागवे, कोपाड्ड्या, दाब्या, जरम्या हे गांव जे आसा ते संवेदनशील वाठारांतल्यान वगळचे अशी मागणी ह्या ग्रामसभेत लोकांनी केल्लेली आसा। दुसरी बातमी म्हळ्यार सुके कुळण धारगळे आयज एक अनवळख्या मनशाची कूड सापडली। ही कूड सुमार 35 ते 40 वयोगटांतली आसतली असो अंदाज पुलिसांनी उक्तायला। आनी कूड सद्या पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळे धाडून दिल्या GMCत आनी फुडलो तपास सुरू आसा। तर ह्यो 2 बातम्यो तुमी साताच्या बुलेटिनाक पळोवच्यो। आनीक एक म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार भारत सरकारच्या रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्रालयान 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोराच्या बांदकामा खातीर गिरी क्रॉस ते सांगोळा जंक्शन मेरेन रस्तो 18 म्हयन्यां खातीर कन्स्ट्रक्शन झोन म्हणून जाहीर केला। ही बातमी तुमकां गोमंतक टुडे ह्या साताच्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली। फुडें आमचे न्यूज एंकर संजना कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाचे अपडेट्स। शिक्षण खात्यान एक आदेश जारी केला, तो म्हणजे अनुदानित शिक्षण संस्थांनी SC ST शिक्षक शिक्षिकेतर पदांची भरती करतना नेम पाळचे आनी बडटी लेगीत नेमा प्रमाण दिवची असो आदेश शिक्षण खात्याचे संचालक शैलेश जिंगाडे हांणी काडला। तशेंच पोस्ट आधारित आरक्षण आनी दिव्यांगाचे रोस्टर राखप लेगीत तितलेच गरजेचे आसा आनी हे रोस्टर वेळा वेळार आदिवासी कल्याण आनी समाज कल्याण खात्या कडल्यान चॅक करून घेवचे अशें ह्या आदेशान म्हणिल्लें आसा।
दुसरी बातमी आसा ती पणजी ते पत्रादेवी शिमे मेरेन आनी मेडशे ते अनमोल शिमे मेरेनच्या राष्ट्रीय महामार्गा कुशीक तशेंच न्हंयांचे देगेर व्हड व्हड होर्डिंग्स उबारल्यात. हे होर्डिंग्स 2 सप्तकां भितर काडचे असो आदेश मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान संबंदीत कंत्राटदार कंपनीक दिला. तिसरी बातमी आसा ती म्हणजे आतां 5 दिसांचे गणपती पावयल्ले आसा आनी ताका लागून सद्या आतां नुस्तें घेवपाक लोकांची खूब गर्दी जाल्ली दिश्टी पडटा आनी नुस्त्यांचे दरूय सद्या तेंगशेर पावयल्ले आसा. विसवण 1000 रुपया किलो जाल्यार हेर जें नुस्तें आसा तें 500 रुपया किलो, सुंगटां बीन 300 रुपया किलो अशा दरान विकतात. म्हणटकून सर्वसामान्यांच्या कपलार आटी येवपा सारके अशे नुस्त्यांचे दर आसा. ह्यो तिनूय बातम्यो सविस्तर पळोवपाक साताचें गोमंतक टुडे हें बुलेटीन पळोवचें. ह्यो ज्यो सब एडिटर्स आनी एंकर्सांनी तुमकां बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा त्यो गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. तशेंच आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सा खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकर सयत हांव ऐश्वर्या केरकर. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा तर ते सगळे जमिल्ले आसा. ह्याचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंट तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.